गोंय सरकारांतल्या मंत्र्यां एकी नाशिल्ल्यान लोकांक ताचो त्रास भोगचो पडटा। गोंयांत सत्तेचेर आशिल्ले प्रमोद सावंत सरकारांतले मंत्री संजीवनी साखर कारखान्या संबंधान वेगवेगळो निर्णय जाहीर करतात। तशें करप चुकीचें। मंत्र्यांनी विचार करून वक्तव्यां करची असो सल्लो आदलो मंत्री आमदार सुदीन ढवळीकारान सरकारांतल्या मंत्र्यांक दिला। कॅबिनेटांत एक वाच्यता ना आनी कॅबिनेटांतले मंत्री आपल्या जाय तशें उलयतात। दोगांय पेपराचेर वेगवेगळे स्टेटमेंट आसा। कॉर्पोरेशन मिनिस्टर म्हणटा की अंदू हो कारखानो सारको जावचो ना म्हणून, आनी एग्रीकल्चर मिनिस्टर म्हणटा की खंयच्याच परिस्थितींत आपूण हो कारखानो बंद पडपाक दिवचो ना। हे बंद जावपाची आवश्यकता आसा। एक वाच्यता कॅबिनेट म्हटल्या नंतर एक वाच्यता आसपाक जाय, आनी ही एक वाच्यता कितें हें तांणी पळोवपाची आवश्यकता आसा मुख्यमंत्र्याक। आनी मुख्यमंत्र्यान हेचेर सुतोवाच करचो, कारण पब्लीक आर लुकींग एट हीम विथ अ गूड सायन, विथ अ गूड इमेज। कारण शेतकरी वर्ग ताणेंच सुतोवाच केला की शेतकऱ्याक आमी त्रास करचे ना म्हणून, आनी शेतकऱ्या खातीर ताणें इमिजिएट सुतोवाच करचो अशें म्हाका दिसता। संजीवनी साखर कारखान्याचेर हजारांनी शेती करपी कुटुंबां अवलंबून आसात। बेश्टेच तोंडाक येता ते उलोवचें न्ही। सर्गेस्त मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकाराचें सरकार सत्तेचेर आशिल्लें तेन्ना साखर कारखानो शेती खात्या कडेन दिवपाचो मंत्रिमंडळान निर्णय घेतिल्लो। त्या प्रमाण मुखेलमंत्री प्रमोद सावंतान पर्रीकार सरकाराचो निर्णय अंमलान हाडचो अशी मागणी ढवळीकारान केल्या। 6 कोटी रुपया ताका खर्च आसा म्हणटा। हांव सरकाराच्या नजरेक हाडूं दाखयता की हे 6 कोटी किंवा आज बसून जे 110 कोटी लॉस जाला अशें म्हणटा, ते जवळ जवळ 15,000 शेतकरी, 1300 कुटुंबां आनी ताचे पयलीं 2200 कुटुंबां ह्या हेचेर डिपेंड आशिल्लीं। ऑन एन एवरेज ह्या मनशांचेर इतले पयशे खर्च करप ह्याचो अर्थ असो न्हय की तो डबघाईक आयला। आमी अशेच पयशे काडून 2000 कोणा 1 लाख कोणा 1,500 कोणा हे दिता, हो तरी शेतकरी वर्ग आसा, आनी शेतकरी वर्गाक हातभार लावप हे गव्हर्मेंटाचें काम आसा। आज शेतकरी वर्गाची परिस्थिती अत्यंत वाईट आसा। सबंद पावसांत जे शेतकरी वर्ग आसा ऊस पिड्ड्यार जालाच। भाऊसाहेब बांदोडकरान हो साखर कारखाना 1972 तयार केलो। ताचे फाटल्यान एकूच उद्देश आशिल्लो की गरीब जे शेतकरी आसा, टेनंट शेतकरी आसा, तांकां हातभार लावचो। फाटल्या माननीय मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान एक डिसिजन घेतलें आनी कॅबिनेटाक डिसिजन घेतलें। स्वता त्या वेळार एग्रीकल्चर मिनिस्टर विजय सरदेसाय आशिल्लो, आनी हें डिसिजन अशें घेतलें की हो जो कारखानो आसा तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटा अंडर येवचें, कारण ह्यातून ज्यो गोश्टी आसा त्यो एग्रीकल्चरा कडेन आसा। आनी हे ऑलरेडी कॅबिनेट डिसिजन आसतना आजून तें डिसिजन फॉलोअप जावना। हेच्या फाटल्यान हेतू कितें हें लोकांक कळपाक जाय, शेतकऱ्याक कळपाक जाय। आनी त्या खातीरूच मुख्यमंत्र्याक म्हजो मना पासून आवर्जून रिक्वेस्ट आसा की ताणें हाजेर ह्या सहकारी कारखान्याचेर सुतोवाच करचें, कारण दोनूय मंत्री वेगळे वेगळे उलयता, आनी जे डिसिजन कॅबिनेटान घेतलां ते इम्प्लिमेंट करचें, ते काडून एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटा कडेन दिवचें इमिजिएट। कारण एग्रीकल्चर इज द बेज ऑफ शुगर फॅक्टरी अशें जर धरलें जाल्यार तें एग्रीकल्चरा कडेन येवपाक जाय, जे डिसिजन कॅबिनेटाचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान घेतिल्लो। तांकां जो पेमेंट करपाचो उरला तो बेगिनात बेगीन करचो, आनी जो सिजन आसा साखरेचो तयार करपाचो तो बेगिनात बेगीन चालू करपाक। आनी हे सगळें करता आसतना शेतकऱ्याक कसो फायदो जातलो, कसो हातभार लागतलो हें सरकारान पळोवपाचें, हें सरकाराचें काम आसा। कारण सबंद भारतांत शेतकरी हो आर्थीक वेवस्थेचो कणो आसा।